पर्रीकाराची युती सरकारात मंत्री सुरक्षित ना, ड्रग्साचो इश्यू सरकाराक हाताळपाक जमना म्हणून विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान फोग काढलो। केंद्राची कामां सोडल्यार सरकारान नवी कामांच करूंक ना। LED लायटींचेर सरकार फेल, घाल्ल्यो लायटी पेड्यार, रिपेर मेंटेनन्सूय ना। CLPच्या बसकेत कितलेशेच विशय आयले। अलेक्स म्हणटा पर्रीकारान शिक्षणाची वाट लायली। हेल्थ मिनिस्टराच्या अपात्रतायेचे कितें करपाचे ते खंय हायकमांड सांगतलो। अजून खंयच्याच नवी कामाक सुरवात जालना न्हू म्हण नवी टेंडरां चालू जालें नात आनी जे आतां जे हायवेची कामां जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची चालू जाल्ली ती कामां जर सोडीत जाल्यार बाकीची खंयच्याय मतदारसंघात आमच्या म्हणजे ओपोजिशन मेंबरांचे प्रत्येकाचे आमदारांची म्हणणी आहे की कामाक अजूनय सुरवात जाली ना किंवा आतां रुलींग सायडींची जी कामां चालू जाली काय ना तें आमकां खबर ना, पूण आमच्या 16 आमदारांन आज जाल्यार कोणाच्याच मतदारसंघात अजून कामाची सुरवात जाली ना। दिवाळी फुडें आयली पूण लायटी LED लायटी ज्यो आसात त्यो काही भागांनी घालप जाल्यो, काही अजूनय कंप्लीट करप जालें नात। प्रत्येक आमदाराचें म्हणणें तशें आसा। आनी दुसऱ्यो ज्यो पयलीं घातल्यो त्यो लायटी गेल्यो सुद्दां, म्हळ्यार त्यो रिप्लेस अजून म्हणजे गेल्ली उपरांत त्यो रिपेर जायनात की ड्रग असो तो वाडलो आसा। थंय खंय तरी अजुनूय ते आळ हाडपाक कंट्रोल करपाक खंय तरी सरकाराक अजून यश येयलें ना। काही दिसां पयलीं तांचो स्वताचो मंत्री त्यांनी सुद्धा आपल्याक भिरांत दिसता अशें हें केल्लें आसा की त्यांनी मानून घेतलें आसा की त्या भागांनी हें चलता आनी चलता हें दिश्टी पडटा। ऑर्डर कितें जाल्यार ती पयलीं हाती घेवची पडटली कशे पद्दतीन आनी तेजे परत तेजें डिस्कशन जावन लॉयरांचे एडवायस घेवन फुडली डिसिजन आसतलें। हांगा AICC, PCC आनी CLP सगळे आसात न्ही, हायकमांड हाय इनवॉल्व। सरकाराच्या शिक्षण धोरणाचेर काँग्रेसीन फोग काढलो। He has made a statement in view of the GPSC exam that has taken place, where there is a large hue and cry, where there are outsiders who have got themselves who have passed the exams. Now this, who has to take moral responsibility? Education Minister. Now who has been the Education Minister for the last 10 years? In the last 10 years, I think he and the RSS both have tried to subvert. Take away the education system and take it to a different level. If it was to a bigger level or a higher level, it would have been nice. But where has the level in? An own chief minister has exposed. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। बाबा सुमोचे मातृभाषा आंदोलन गोंयकारांनी फुडें व्हरपाचें म्हूण सांगून गोंयचो आदलो संघचालक सुभाष वेलिंगकारान संघात समांतर संघटना गोंयांत उबी करपाची घोशणा केल्या। वेलिंगकारान आतां भारत माता की जय नांवान संघाच्या कार्यकर्त्यांक फुडें व्हरूंक बिगर राजकीय पर्यायाची घोशणा केल्या। नवी संघटना 12 नोव्हेंबराक लॉन्च जातली। मातृभाषा राखणेक आतां देशव्यापी मोहिमेच्यो गजाली करपी संघान गोंयच्या इलेक्शना कडेन यू टर्न मारलो म्हूण वेलिंगकारान खडरपट्टी काडली। हें आंदोलन गोंयच्या जनतेक चालू दवरचें पडटलें। ही मागणी पूर्ण जायसर इंग्रजी ग्रेंट फाटीं घेवपाची आंदोलन चालू दवरचें पडटलें। मराठी शाळा, कोंकणी शाळा ज्यो आसा तातूंत संख्या वाडपाच्या दृश्टींतल्यान एक पॉझिटिव्ह सकारात्मक आंदोलन चालू दवरचें पडटलें। दिवाळीची सुटी जाल्या नंतर हें आंदोलन जें आसा हें भारतीय भाशा सुरक्षा मंच परत चालू करतलो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान घोशणा केली आनी कितें केलें ताजें बाकीच्या कडेन कितें जाता तें जाता, पण गोंयच्या बाबतींत दुटप्पी भुमिकेन गोंयचो घात केल्लो आसा। संघ डिझॉल्व केल्लो आमी दिल्ल्या वचना प्रमाणे। त्यामुळे हे सगळे जे कार्यकर्ते आसात ते मिळून भारत माता की जय नावाची संघटना गोवा राज्य लेवलचेर सगळ्या ग्रामपंचायतीच्या तळागाळापर्यंत पावता अशा प्रकारे आणि गोंयांत 12 नोव्हेंबर पर्यंत 100 शक्ती केंद्रां उबी करून एक लोकार्पण कार्यक्रम जो आसा तो 12 नोव्हेंबराक करपाचो आसा। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या पूर्णपणे फाटल्यान लागपा खातीर जी संघटनात्मक ताकद नित्य सिद्ध दवरपाक जाय, एवर रेडी दवरपाक जाय, अशा प्रकारचो हो एक सप्लिमेंटरी प्रयत्न जो आसा म्हणून ताजो उल्लेख हांवें ह्या वेळाचेर केला। आमोणा पुला कडेन रेंव काडपाचे सुवातेर बुधवारा कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे ऑफिसरांनी इन्स्पेक्शन केले। मंगळारा थंय रेंव काडटना 7 रेंवेचे भरिल्ले ट्रक आनी 36 व्हडी धरिल्ली। कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे टीमीन वचून वड्यांचे डॉक्युमेंट तपासले। काय वड्यांचे डॉक्युमेंट जप्त केल्यात, तांचे व्हेरिफिकेशन जातले। आता खांडोळा वाटेन बेकायदेशीर रेंव कट्टल्यांकूय धरात म्हूण आमोणेचे रेंवकार बोवाळ मारतात। घेवया एक ब्रेक।